नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। बलात्कार जालो म्हूण कळटनाच स्कुलाचे अधिकाऱ्यांनी चलयेक लायले न्हावपाक, महत्वाचे पुरावे ना केले। मुरगांवचे चलयेचे आवय बापायन प्रुडंटाक सांगली गजाल। पळयात चलयेच्या आवय बापायची खासा मुलाखत। शाळेचे तिडकल्ले पालकांचो एमपीडीचे चेअरमॅनाक घेराव घालपाचो यत्न। वातावरण तापिल्ल्यान चेअरमॅन भितरले भितर मेळ्ळो शिष्टमंडळाक। युवा काँग्रेस म्हणटा स्कुलांनी सीसीटीव्ही, लेडी कॉन्स्टेबल घालात। बंद आशिल्ले खणीतले उदक शेता भाटांक वा सुरक्षेचे नजरेन लोकांचे बऱ्याक पंप करपाक मायनिंग कंपन्यांक मान्यताय। खात्याचे एनओसीची गरज ना, खात्यान केले स्पष्ट। केरी 70तले धरण वाठारांत सांबर मेलो, शिंगावेली कापून, लायटीचे शॉकान मेला आसुये पर्यावरणवाद्यांक दुबाव। केरी वाठारांत लागींच्यान वतात लायटीच्यो वायरी। आणि इक्बाल वॉरियर्स आणि ऑक्सफर्ड मरीन पावले बाबू ब्रदर्स 2020 सर्तीचे क्वार्टर फायनलीन। आता खबरो विस्तारान। मुरगांवचे ते चलयेचेर बलात्कार जालो म्हूण कळटनाच शाळेचे अधिकाऱ्यांनी ते पीडित चलयेक आपोवन न्हावपाक लावन घडणुकेचे महत्वाचे पुरावे ना केले। पीडित चलयेचे आवय बापायन ही शॉकात करपी गजाल प्रुडंटाक उलोवन दाखयली। घडणुकेची माहिती पुलिसांक उसरा कळोवंक शाळेचे व्यवस्थापन जबाबदार हे तांणी प्रुडंटाक दिल्ले खासा मुलाखतीन सांगला। भुरग्याचे सुरक्षेचे नदरेन स्कुलांनी खर उपाय करचे अशें ते चलयेचे पालकांनी मागला। शाळेचे व्यवस्थापनान प्रकरण गुटलावपाचे यत्न करूंक नाशिल्ले जाल्यार आरोपी पुलिसांक सहज सापडपाचो अशें चलयेचो बापूय म्हणटा। पळयात खासा रिपोर्ट। म्हाका मॅडमीन भितर कॅबिनान घेतले आनी तिणें बस म्हूण सांगलें। मागीर हांवें तिका विचारलें म्हाजे चले कितें जालें, पडलें काय कितें जालें काय म्हूण। मागीर ती टिचर मॅडम म्हणपा लागली तशें कांय जावना, तेका ती म्हणपा लागली तेका कोणे अननोन पर्सनान सेक्शुअली एसल्टेड केला म्हणपा लागली। मागीर तेजे उपरांत म्हाका कांयच उलोवपाक जायना जालें, म्हाका रडपाक आयलें म्हूण हांव ओगीच बसलें माचयेर रावून। मागीर ती मॅडमीक हांवें सांगलें म्हाजे चलयेक पळोवपाक जाय। तिणें म्हाका वचपाक परमिशन दिलें चलयेक मेळपाक। हांव तेजे फुड्यान मातशें बसलें आनी मागीर तेजे उपरांत जायते वेळान टिचर आयली तेजी आनी टिचरीक हांवें विचारलें तेका ब्लिडींग बी आसलें काय म्हूण। टिचरीन सांगलें तेका ब्लिडींग आसलें आनी तेका आपूण वॉश दिलो टॉयलेटीन व्हरोन आनी तेजी पॅन्टी धुवन वॉशरुमान घातल्या म्हूण सांगलें। म्हाका अशें दिसलें पयलें तेंच्यांनी म्हाजे चलयेक मेडिकलाक व्हरपाक जाय आसलो, हो म्हाजो पयलो हेतू आसलो। हांवें जेन्ना तेका हेडमिस्टराक विचारलें समथींग मेजर या कितें अशें ते टायमार ताणें इतली तरी जाल्लें ताणें म्हाका तेन्ना सांगपाक, बिकॉज आय एम द चायल्ड्स फादर। आनी दुसरी अशी गोश्ट घडल्या तेन्ना पयलीं तेमी कितें आसपा जाय आसलें, ऑन द स्पॉट पयलो पुलिसांक फोन करपा जाय आसलो। वॉट आय एक्सपेक्टेड फ्रॉम द हेडमिस्ट्रस that she should have immediately informed the police and the police would have rounded up. आनी हांव इतलो शुअर आसलो की ते तेका पॅसेजूय दिनासले, खंय ना खंय आडयतालेच। आनी तांचे जे भाशेन क्लोज पुलीस स्टेशन आहा ते भाशेन म्हाका दिसता की ते पयलीं सद्या तिंगा मेन जे एंट्रन्स आसले जे कनेक्टींग टू द सिटी ते पयलीं आडयताले आनी ते मनशाक खंयच्यानी भायर वचपाक चान्स पडना। आनी जेन्ना सगळीं स्कुलांची भुरगीं भायर आसतात एन्ड आया बाय ते सगळीं भायर आसतात एन्ड क्लोज टू द प्रिंसिपल्स कॅबिन वेर द स्टाफ रूम इज ऑल्सो देर आनी जे क्लासरूम थंय आसता थंय हे टॉयलेटी गोश्ट घडल्या आनी कोणाकूच हाजी खबर ना म्हणल्यार अजापाची गजाल सारकी। आनी हर एक स्कुलान CCTV कॅमेरा आसूंक जाय।
अशें तरी केलें जाल्यार कोणूय जर खंयच्यान जर कंपाउंडांतल्यान येयलो खंयच्यान जर हें केलो जाल्यार तो दिसून येता की हो मनीस दिसला. चडशे पॉलिटिसायज बी करिनाकात कित्याक ही केसची वॉट इज निडफूल ते जाल्यार म्हाजें एक रिक्वेस्ट लोकांताय कित्याक लोकांताय मागता की चड चळवळ म्हणजे चड अशें करून वायलंट जाले जाल्यार पुलीस लाठी चार्ज बी एप्लाय करतात आनी ते फाटीं फुडें पळयनात. मागीर कितें जाता एक भुरग्याक लागून 50 जाणांक भोगचें पडटा आनी एक म्हाका खबर आहा की एक पेरंट्साक एक पेरंट्स आसा हार्ड वर्किंग आसा ताजेरूच घराचे संवसार अवलंबून आसता. सो तांकां कितें जाल्यार ते म्हाका आनीकूय हेडेक अशें. इतले मजगती पुलिसांनी चलयेन आनी साक्षीदारांनी दिल्ल्या म्हायती वयल्यान आरोपीचें सुधारीत रेखाचित्र जाहीर केलां. ह्या रेखाचित्रांतल्यान 4 गजाली मुखार आयल्यात. ताका पॉनीटेल आशिल्ली, ताच्या कानांक रिंग आशिल्ले, ताच्या हनुवटीचेर ल्हानशी फ्रेंच दाढी आशिल्ली, तागेले केस कलर केल्ले. इतले मजगती मुरगांवचे शाळेचे तिडकल्ले पालकांनी बुधवारा एमपीटीचो चेअरमॅन मारा पांड्यानाक घेराव घालपाचो यत्न केलो. वातावरण तापिल्ल्यान तो पालकांक भायर येवन मेळ्ळो ना. मुख्याध्यापिकेक शाळेंतल्यान काडून उडोवची म्हूण पालक मागतात. युथ काँग्रेसूनय तिचे निलंबनाची मागणी केल्या. स्कुलांनी सीसीटीव्ही घालचे आनी लेडी कॉन्स्टेबल दवरचे म्हूण तांणी मागला. वास्को शारांतल्या पालकांनी बुधवारा एमपीटी चेअरमॅनाक घेराव घालपाचो यत्न केलो. मात सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी ह्या लोकांक भितर वचपाक दिवंक ना. 7 वर्साच्या चलयेचेर जाल्ल्या बलात्कार प्रकरणाचो निशेध करपा खातीर हो मोर्चो काडिल्लो. पालकांच्या एका शिष्टमंडळान चेअरमॅन मारा पांड्यानाची भेट घेतली. सुरक्षा वाडोवपा खातीर तांणी कांय सुचोवण्यो केल्या. Some of the parents' representative met me also. In fact, I briefed them what action we have taken the last 2 days' time. First thing, all of them insisted that we should go for a CCTV camera within the school premises, which we have already taken action yesterday itself to buy CCTV, subject availability either in Panji or Vasco or wherever it is there, to install in the school, first thing. Second thing, and wherever the compound wall to be strengthened, to be increased, height to be increased, we'll try to increase it. Thirdly, we'll put more security people near the gates, and we'll try to allow the students only through 1 or 2 gates so that other bad elements don't enter the place. मुरगांव वाठारांतल्या एका शाळेन जाल्ल्या बलात्काराचो युवा काँग्रेसीन निशेध केला. शाळेच्या मुख्याध्यापिकेक निलंबित करची अशी मागणी युवक काँग्रेसीन केल्या. The Youth Congress committee demands that we should, the government now or the school management should throw out ताका काडचो हेडमिस्टर कोण आसा हेडमिस्ट्रेस आसा त्या स्कुलाच्या ते हेडमास्टराक काडून सस्पेंड करचें म्हणून. इतले मजगती या प्रकरणाची दखल घेवन स्कुलां खातीर मार्गदर्शक तत्वां तयार करपाचो निर्णय शिक्षण खात्यान घेतला. प्रुडंटा खातीर वास्कोच्यान सुरेंद्र मडकयकार आनी मडगांवच्यान प्रतीक परब. बंद आशिल्ले खणींतले उदक शेतां भाटां वा लोकांचे बऱ्या खातीर पंप करपाक खण खात्यान मायनिंग कंपन्यांक मान्यताय दिल्या. अशें उदक पंप करपाक खात्याची एनओसी घेवची पडची ना. गोंयचे मायनिंगेचेर बंदी घाले उपरांत खणीवेले उदक पंप करपाचे मायनिंग कंपन्यांनी बंद केल्ले. हे उदक लोक शेतां भाटांक वा हेर गजालींक वापरताले. खणींतले उदक सोडचे म्हूण थळाव्या मायनिंग कंपन्यां कडेन मागताले. खण खात्याच्या आदेशा उपरांत आतां थळाव्यांक थाकाय मेळटली. गोंयचे मायनिंग बंद केल्या उपरांत सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा प्रमाण मायनीचेर मीन काडप वा मायनी वेल्यान हार्ड वर्क करपाक मेळना. मायनिंग मशिनरी वापरूंक मेळना. हाका लागून मायनिंग कंपन्यांनी खणींतल्यान उदक पंप करप बंद केल्लें. खणींनी उदक सांठून भोंवतणच्या लोकांच्या जिवाक धोको जावचें न्हय म्हूण हें उदक पंप करताले. हें उदक भोंवतणचे शेतकार शेतां भाटांकूय वापरताले. हें उदक पंपिंग बंद केल्ल्यान फाटले 3-4 म्हयने शेतकारांचे हाल जाल्ले. खण खात्याच्या आदेशा उपरांत आतां लोकांक थाकाय मेळटली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.